बार्देशांची आयची अपडेट दिता आसतना जर कोविडाचे सिट्युएशन पळयलें जाल्यार खूब बरें आसा। आयज बार्देशान 781 केसी पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा, ज्यो काल पासून 800 वयर आसल्यो त्यो आयज 781 म्हणजे खूब खूब कमी जाल्ले आसा। दुसरे तेतूनसून म्हापशान अर्बन हेल्थ सेंटरान आयज 117 केसी मेळ्ळ्यात, कांदोले 188 केसी, मागीर पर्वरी हेल्थ सेंटरान 210 केसी मेळ्ळ्या, हळदोणा 57 केसी आसात, कोलवाळे 90 केसी आसात, शिवोले हेल्थ सेंटरान 119 केसी आसात। अशें करून 781 केसी आसा। दिसान दीस कमी 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 जायत आसा पॉझिटिव्ह केसी, हे बरें हे आसा। दुसरे वाटेन सगळ्या सेंटरांनी, सगळे अर्बन हेल्थ सेंटर आसात किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, थंयसर वॅक्सिनेशन घेवपाक लागून लोकांचो बरो प्रतिसाद जाल्लो आहा, अवेरनसूय बरें जाल्लें आसा। आणि तेतून वॅक्सिनेशन घेता आसतना पासून एबाव 45 लोकांनी बरो उत्साह दिला। आणि जे एबाव 18 आसा तांकां अजून थोडे तेंच्यांनी ऑनलायन बीन नोंदणी केल्ली आसा, पूण ते वाट पळयतात की आमकां केन्ना आमचो येतलो आनी आमकां वॅक्सीन केन्ना घेवंक मेळटलें, हे बीन युवकां मदीं उत्साह आहा। एक लोक इतले हे आहा की भयान आहा की ते वॅक्सीन बेगीन घेवचें म्हणून, आनी लोकांचो जर पयलो जर सेंटरांनी वचून जाल्यार बरो प्रतिसाद जाता अशें दिसता। दुसरे पॉलिटिकली जर हे केलें, आयज गोवा फॉरवर्डाचो एक्झिक्युटीव प्रेसिडेंट जो एक्स MLA किरण कांदोळकर हेणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि तेतून सरकाराचेर टिका करता आसतना सरकाराक हे लोकांचें कांयच पडलेलें ना अशें म्हटलां। जो सरकार UNCMAक पासून तो टार्गेट करता आसतना तेणें म्हटलां जो सरकार आहा हे लोकांक मारपाक लागून उठला, हेंकां कंट्रोल करपाक लागून, लोकांचें बरें करपाक लागून हेंच्या कडेन कांयच जायना। आयज BJPचो प्रभारी पासून येयला, ते सगळे दिखाव आहा आणि हे सगळे फक्त लोकांच्या दोळ्यान धूळ घालपाचे प्रकार आहा अशी एक तेणें टिका केली आहा। दुसरे तेणें हे करता आसतना अपना भाडाचे हे काडलो तेणें, आणि ते हितून अपना भाडा पासून हे सरकार अपना भाडा आहा तांकां पाठिंबो दिता, प्रोत्साहन दिता, कित्याक लागून दिता कित्याक ही सगळी जे हे आहा ते अंबानी अडानी हेंकां लागून हे सगळें चल्लेलें आहा, लोकांक लागून गोंयकारांक लागून हे सरकार कांयच करिना अशी टिका तेणें केल्ली आसा। दुसरे वटेन पावस पडला, शेतकार शेतांनी मशागत करपाक लागून नांगरणी बी करपाक लागून बीन सुरू केल्ली आहा लोकांनी, पूण कांय कडेन लोकांक शेतकाऱ्यांक जो नांगरपाक लागून ट्रॅक्टर बी जाय त्यो ट्रॅक्टर मेळना, आणि ते एग्रीकल्चरान वचून आणि खंय कोणा कडेन प्रायवेट पासून कोण ट्रॅक्टर बी आहा तेंचे कडेन वचून आपले नांगरपाक हे करपाक बी लागून तेंचे हे आसा। आनी तेंच्यांनी सरकारा कडेन हें केलां आमकां खंयसून म्हणजे एग्रीकल्चराच्या थ्रू जावं आनी खंयच्या थ्रू ट्रॅक्टर बीन बेगीन उपलब्ध करून दिले जाल्यार बेगीन नांगरून बेगीन शेतां पेरूंक मेळटलीं अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा। ही आसली आयची अपडेट।